भारतीय विमान प्राधिकरणान दाबोळे विमानतळार प्रवाशांक येरादारी करपा खातीर रेंट ए कॅब सेवा दिल्ल्यान गोंयच्या ट्युरिस्ट टॅक्सी वेवसायिकांचो वेवसाय काबार जावपाची भिरांत निर्माण जाल्या। हो अन्याय सरकारान थांबोवचो म्हण आप पक्षाचो निमंत्रक एल्विस गोमसान सरकाराक इशारो दिला। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। टॅक्सी ऑपरेटर्स गोंयचे हांचे आंदोलन जाल्ले कांय म्हयने फाटीं आनी आंदोलन जाल्या उपरांत सोल्युशन मेळटलें अशें सरकारान सांगलें थ्रू एन MLA मायकल लोबोन कितें तरी बरोवन दिल्लें की वी वील सॉल्व ऑल युअर इश्यूज म्हणून। टॅक्सी ऑपरेटरांचे त्या दरम्यान इश्यूज कांयच सॉल्व जावंक ना। हे टॅक्सी ऑपरेटर्स गोंयचे कॉमन मॅन आम आदमी तांचे इश्यूज कांयच सॉल्व जावंक ना। वेल्यान तांकां अशें तांच्या जखमांक आनीक मीठ लावपा सारकी कांय एक्शन जालां सरकारा कडल्यान। आतां लेटस्ट म्हणल्यार रेंट अ कॅब एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया जे एअरपोर्ट चलयता ताणें खंय आतां रेंट अ कॅब म्हणटा ती स्कीम हांगा गोंयांत लागू करपाक केल्या। म्हणजे प्रत्येक जाण बिझनसान पडटा। हे सेल्फ एम्प्लॉयड जे आसा तांच्यांनी लोन घेवन इतलीं वर्सां हो धंदो चलयत आयले ते कितें इश्यूज आसा ते सरकाराक मुखार मांडल्यार खरें म्हणजे सरकाराची जबाबदारी जावंक जाय आसली टू सॉल्व दॅट। लीव दॅट असेट तांकां ती कॅपॅसिटीज ना ते कितें लोकांचे इश्यूज सॉल्व करपाची। पूण आतां जर एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ही जर स्कीम घालपाक सोदता दॅट वील बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द टॅक्सी ऑपरेटर्स। तांच्या काशावाचेर निमणो खेळोवप दॅट इज गोइंग टू क्रिएट अ सिट्युएशन वेर प्रॅक्टिकली एवरीबडी वील बिकम रिडंडंट। आतांच ह्यो पळय रेंट अ कॅब आनी रेंट अ बायक हाका लागून खुबशे तांकां हें जाता प्रॉब्लेम्स जाता। हे सगळें कित्याक जाता देर इज नथींग कॉल्ड अ प्रॉपर ट्रान्सपोर्ट पॉलिसी। कोणाक तरी मनान दवरून ह्यो असल्यो स्किमी केल्ले वता। आतां फॉर एग्जाम्पल रेंट अ कॅब आज रिपोर्ट्स भायर सरले ते भशेन इट अपियर्स इट इज टेलर मेड टू सूट अ पर्टिक्युलर कंपनी। तुमी म्हणटा थंय इतलो टर्नओवर जाय इट शूड बी अ कंपनी तांचे कडेन इतल्यो एअर कंडिशन गाडयो आसपाक जाय। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणटा ताजेर तुमी मारलो फार। दॅट इज व्हेरी व्हेरी क्लियर। आम आदमी पार्टी कंडेम्स because everything that is done is against the interests of the common man of the state, and everything that is done is to favor some suited and booted person who comes with money bags. This is our direct allegation.